म्युनिसिपल चीफ मिनिस्टर दोतोर प्रमोद सावंत आयलेले आसा. पयले स्वातीन हांव ताका देव बरें करूंक म्हणटा, कारण फाटल्या आठवड्यान आमी मुद्दम गेल्ले ताका मेळोवपा खातीर टू एड्रेस करंट गार्बेज इश्यू दॅट वी आर फेसिंग इन द सिटी ऑफ म्हापसा. आमकां खबर आसा की जायते तुमी आमचे नजरेक हाडलेले आसा जायते विशय विथ रिगार्ड्स टू डंपिंग ॲट वेरियस सायट्स अक्रॉस द सिटी ऑफ म्हापसा. त्या निमतान आमकांय खबर आसा वी हॅव हॅड वेरियस प्रॉब्लम्स विथ रिगार्ड्स टू वेस्ट मॅनेजमेंट इन म्हापसा. आमकां पोल्युशन बोर्डा कडल्यान आमची एक सायट आसली ती कलेक्शन सायट, थंय आमकां एक बंद करची पडली. त्या कारणाक आमकां वी गॉट टू सी तेजो रिपल इफेक्ट आमच्या इमिजिएटली आमच्या आंगार आयलेलो आसा. एज कुचेले वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट could not handle that amount of waste that was piling up in the last 2 months. इतल्यान आमी मुद्दम गेले दोतोराक and we asked his immediate intervention through GWMC. तोच चेअरमॅन जावन आसा ऑफ गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन, आनी तेंच्यांनी आमी रिप्रेझेंटेशन एक केलें दॅट म्युनिसिपल वेस्ट मॅनेजमेंट इज बीइंग टेंडर्ड ऑर आउटसोर्स्ड. ते जायसर आमकां खंय तरी मदत करचें म्हूण हांवें मागणें केलें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन, आनी तेंच्यांनी इमिजिएटली आमकां आमच्या लेटराचेर सायन करून ही फॉरवर्डेड द सेम टू गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट. एंड तेणें आमकां उतर दिलें दॅट थोडे दिसा भितर आमी म्हापशा येतले म्हणून. त्याच उतराचेर तो आयज पावलेलो आसा म्हापशान. आनी वेगवेगळे तरेचे विशय, मोस्ट इम्पॉर्टंटली लायक आय सेड विथ रिगार्ड्स टू गार्बेज, तेंच्यांनी आयज बरो सपोर्ट दिल्लो आसा. एंड आय एम कॉन्फिडंट दॅट थ्रू हीज डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट मॅनेजमेंट अलॉंग विथ म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिल वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस वेस्ट मॅनेजमेंट इश्यू वन्स अँड फॉर ऑल. तशेंच बाकीचे विषय जे असले विथ रिगार्ड्स टू रोड्स, वेदर इट इज वॉटर सप्लाय, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, WRD, सिवरेज, तसे खूप विषय जे आसा वेदर इट इज इवन ओल्ड बिल्डिंग्स that are in dilapidated condition, which are dangerous for public, dangerous buildings जे आसा which are at the brink of collapsing, तेजेरूय निर्णय घेतलेले आसा. विथ रिगार्ड्स टू लँड फिलिंग ऑल्सो, वॉटर लॉगिंग, वेगवेगळे तरेचे इश्यूज आयज आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एड्रेस केलेले आसा. अँड विथ दीस मिटींग आय एम कॉन्फिडंट दॅट फुडले 10 दिसां भितर चडशे विशय आमचे जे आसा ते सॉल्व जातले. कॉन्स्टिट्युएन्सी कुणाची मिटींग जी आसी पयली विथ ऑल डिपार्टमेंट्स हांच्या बरोबर ऑर्गनायज केल्ली. म्हापसाचो आमदार आनी आमचो डेप्युटी स्पीकर जोशुआ डिसूजा, प्लस आमचे म्हापसा चेअरपर्सन प्रिया मिशाल, डेप्युटी चेअरपर्सन बापा प्रकाश भिवशेट, सगळे काउन्सिलर्स आणि म्हणजे सगळ्या डिपार्टमेंटाचे सगळे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जेईज, डेप्युटी कलेक्टर्स, मामलेदार आणि कलेक्टर्स हांच्या बरोबर मिटींग जाली. सगळ्या विशयाचेर इन डिटेलान डिस्कशन्स जाले. आनी ह्या सगळ्या विशयाचेर डिस्कशन जाता आसतना मेन थिंग इवन प्री मॉन्सून वर्क हेजो जो आशिल्लो ताजो रिव्यू घेतलो. खंय तरी थोडें काम जालां, थोडें काम जावंक ना. ताका सगळ्या जाणांक इन्स्ट्रक्शन्स दिले की सगळें काम जावपाक जाय. तें डिसिल्टिंग, क्लिनिंग ऑफ द नालाज हाजेर मोठ्या प्रमाणात भर दिवपाक जाय. पण हांगासर लोकांची चूक आसा, सगळ्याच सरकाराचेर दोश दिवन उपयोग ना. लोकांनी नालाचेर आपले कंपाऊंड वॉल बांदल्या, थोड्यांनी गटाराचेरूच वयर घरांय बांदल्या एकत्र करून, आनी रस्त्यार उदीक आयलें काय ते सरकाराचेर घालप हें लोकांचें म्हणणें आसा. टायम टू टायम म्युनिसिपालिटीनी तांकां नोटिसीस इश्यू करूंक ना, स्टॉप वॉटर वर्क ऑर्डर दिवंक ना. ताका लागून ही समस्या हांगासर उद्भवता. म्हणून फ्लडिंग आनी हें तें खूब मोठ्या प्रमाणात जालां. बट तरी सुद्दां हांवें म्हणजे जितक्या कावन्सिलरांनी आपले सगळे इश्यूज सांगल्या तितके हांवें कन्सर्न इंजिनियराक फाल्यांच्यान सगळे फिल्डाचेर आसतले. म्हणजे रोड्स सगळे मोटरेबल करप, ज्या ज्या जाग्याचेर गटर्स खड्डे आसा तितके, सिवरेजीचें काम खंयसरी इनकम्प्लीट आसा किंवा बाकीचे आसा तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिला. इन्क्लुडींग मेजर गटर्स जे आसात पळय व्हडली नालाज ते WRD इवन फाल्यांच्यान पुराय क्लिनींग करपाचें काम हे WRD डिपार्टमेंट्स करतले. ड्रिंकींग वॉटर सप्लायज थोडे कडेन जे प्रॉब्लेम्स आशिल्ले विशेश थोड्या वार्डांनी ई कडेन कॉर्डिनेशन करून दिवन तेंचे रिजॉल्व्स करपा खातीर लायिल्ले आसा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे बारीक सारीक वर्क्स ही जी आसा पयलीं पावसा पयलीं ती तांकां कंप्लीट करपाक जायना. तेजो ई पर्टिक्युलरली हांगासर आशिल्लें आनी सगळें काम हातांत घेतलें ते करतले. विशेष करून म्युनिसिपालिटीन काही रिफॉर्म्स हाडपाचे आसा. जशें आमी पंचायतीन रिफॉर्म्स हाडले त्याच धर्तीचेर म्युनिसिपालिटीच्या रिफॉर्म्साची गरज आसा. आमचो DMA थोड्या दिसांनी मूव केल्या उपरांत म्हणजे ते वेगवेगळे त्यांचे अर्दे प्रॉब्लेम्स जे आसा पळय न्ही हे पार्टिशन आसतले किंवा रिपेर फॉर द हावस हे ते आसतले. इवन दो तेंचे टॅक्सीस कलेक्शन म्हणजे म्हापसा म्युनिसिपालिटीच्या बाबतीत तशें टॅक्स कलेक्शन करपा खातीरूय बी मागीर तो गार्बेज टॅक्स आसूं दी, ट्रेड टॅक्स आसूं दी, हावस टॅक्स आसूं दी,
सगळ्यात कमी पर्सेंटेजीन करता, पण हांवें सीओक इन्स्ट्रक्शन्स दिले की हाज्या फुडें आमकां सिस्टम जाग्यार घालची पडटली, इधर बँकेक नाल्यार बाकीच्या कोणाक घेवन 100% टॅक्सीस कलेक्शन करचें पडटलें. मेजर तेंचो एक इशू की फाटलो तेंच्यांनी सिवरेज टॅक्स म्हाका दिसता कितें तरी 4 वर्सां जालें, पण तेंच्यांनी जे रेजोल्युशन घेतलें एकाच वर्साचो घेतला, तेका सांगला मेजॉरिटीन तेंच्यांनी डिसिजन घेतला तेन्ना एका वर्साचो टॅक्स ही सद्या पयलीं घेवपाक सुरवात कर आनी बाकीचे तांकां सुरवात कर. कारण वेरियस इशूज म्हणजे म्हापसा म्युनिसिपालिटीची शॉप्स अशे वेगवेगळे इशूज आसा, ताजेर सगळ्या कावन्सिलरांनी डिस्कशन केलें. पण जाता तितके इशूज जे आहा पळय ताका तेज्या लेवलाचेर उरलेले इशूज जे DMA कडल्यान जी परमिशन घेवपाक जाय ते घेवन ते क्लियर करपाक जाय. मेजर इशू आशिल्लो तेंचो तो गार्बेजचो. आज सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटचो MD आशिल्लो, टायमींग तांकां आमी 2 ते 2.5 म्हयने आमचो कॉन्ट्रॅक्टर दिता, पण सगळ्या म्हापशेच्या लोकांनी सहकार्य करचें पडटलें की तेंच्यांनी म्हणजे सेग्रिगेट करून तेंच्यांनी कलेक्शनाक मदत जर करीत जाल्यार इशू रिजॉल्व जातले. त्यान भायर तेंच्यांनी जवळपास 35 जाणांचेर फायन मारल्या. ह्यान फुडें म्हापसा सरावंडिंगान रावता त्या लोकांनी म्हापसा शहरान हाडून गार्बेज उडोवचें न्ही. तांकां जर तेंच्यांनी जर फाल्यां सकाळीं धरून पुलिशे कडेन दीत जाल्यार पुलिसूय एक्शन घेतलें आनी स्ट्रिक्टली एक्शन घेतलें. अपराध तांकां सांगता इवन दो तांकां हाडून पुलीस स्टेशनाक बसय म्हणून सांगना हाडून. अशा पद्दतीन गार्बेज हाडून हांगासर हाडून उडोवं नाका हाजी मॅसेज तेंच्या पर्यंत वचपाक जाय, त्याती तो इशू रिजॉल्व जातलो. मेजर 2 बिल्डिंग्स डेलिमिटेड कंडिशनान आसल्यो. आमदारान सांगला त्या प्रमाणे दोनूय बिल्डिंगो फुडल्या 8 दिसाच्या भितर हे जे आहा पळय ते उडयतले. ती कलेक्टर, मामलेदार आनी बाकीचे सगळे आयच्या मिटिंगेक प्रेझेंट रावले. सगळ्यांनी इन्स्ट्रक्शन्स घेतले. म्हाका दिसता एक फाल्यांच्यान सगळे फिल्डार गेल्या उपरांत फुडल्या 8 दिसाच्या भितर एटलिस्ट 90% प्रॉब्लेम्स रिजॉल्व जावपाक जाय आनी जातले हाची खात्री आहा. सगळ्यांक त्या पद्दतीन तांणी इन्स्ट्रक्शन्स दिले. आयच्या मिटिंगेंत सगळ्यांनी म्हणजे खूब बऱ्या पद्दतीन आपापले कामां ही नोट डावनूय केले आनी फुडले तेजे परत फॉलोअप मिटींग आहा पयली स्थानीक आमदार तेंच्या कडेन फॉलोअप मिटींग घेवन तो स्वता करून घेतलो. तेंचे सगळे रूफ बी सगळे पडल्यात आनी ते कर्मचारी ताच्या घडीक तरी ते रिपेर करपाक लायला. तांकां सरळ सांगला इन फ्युचर आमच्यो म्हापशान बंद पडलेल्यो कितल्योश्योच बिल्डिंगो आहा, तांची जबाबदारी तेंच्यांनी एखादी बिल्डिंग सोदून ती आयडेंटिफाय करून भितर शिफ्ट करपाक जाय. तें काम तांकां लायलां हांवें. तिसरी गजाल आमी इन लॉंग रन म्हापसांत आमचे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार कॉम्प्लेक्स जो आहा पळय हो बांदपा खातीर भव्य असो कॉम्प्लेक्स घेता, बट इट वील टेक अनदर 6 months. आमी ऑलरेडी बिल्डिंग घेतल्या आनी ती घेवन कंप्लिटली नवीन कॉम्प्लेक्स व ताच्या खातीर आमी बांदपाक 6 म्हयन्या भितर सुरू करतले. त्याच जाग्यार आमी सायडीक बांदतले. गार्बेज शेड आसा, पण एक गार्बेज शेड तेंचो सद्या प्रॉब्लेम जाल्लो आहा. पण आत्तां आमी जो कॉन्ट्रॅक्टर घालतले पळय न्ही, जेणे करून सद्याचो प्रॉब्लेम रिजॉल्व जातलो. इन फ्युचर म्हणजे CEO, चेअरपर्सन आनी आमदार हे बसून तो सायटूय व्हेरीफाय करतले. म्हणजे हांगासर गार्बेज डंप करपाक न्हू, हांव परत सांगता, इट इज ओन्ली फॉर द सेग्रिगेशन अँड बेलिंग पर्पज. हाज्या खातीरच आसतली ती. खंयसर व्हरून डंप करपा खातीर न्ही, डे टू डे ते क्लियरन्स करपाक. कावन्सिलान आमच्या मदीं आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हे मुद्दम आमकां आयज लाभलेले आसा आनी तेंचे मुद्दम हांगा कारण येवपाचें म्हणजे आमच्या म्हापशान जे इशूज आसा, वेरियस इशू रिलेटेड गार्बेज, रोड्स, PWD प्लस आनी सिवरेज हे सगळे इशूज आसा ते आमी तेंचे कडेन मांडलेले आसा आनी तेंच्यांनी आमकां इतले एश्युरन्स दिला आनी इतले तेंकां डायरेक्ट केला की जे आमचे म्हापशान जे इशूज आसा ते कशे तरी रिजॉल्व जातले आनी हे म्हापशेकारांक खंय तरी फायदो मेळटलो. आनी जशें आमच्या आमदारान सुद्दां तेंचे कडेन बरेच इशूज आसा रिलेटेड प्री मन्सून वर्क प्लस जे मन्सूना उपरांत करपाची आसा कामां ती सुद्दां आमी मांडलेली आसा आनी ती आमची कामां परिपूर्ण जातली अशी खात्री आमकां आसा आनी ह्या खातीर आमचे CMन आमकां पुरा तरेन सपोर्ट केल्लो आसा. त्या खातीर हांव तेंचे देव बरें करूंक जाय. आमचे लाडके चीफ मिनिस्टर डॉ. प्रमोद सावंत आपलो वेळांतलो वेळ काडून आनी आमच्या डेप्युटी स्पिकराच्या उतराक मान दवरून आयज येयलो आनी सगळ्या ऑफिसरांक मार्गदर्शन केलें की म्हापशा जे त्रुटी आसा पळय ते सगळे त्रुटी पूर्ण करपाक जाय. सो हांव दोतोराचे देव बरें कर म्हणटा हांवें आपलो वेळ काडून येयल्या बद्दल.